नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। पिडियाट्रिक व्हेंटिलेटर ॲम्ब्युलन्स वेळाचेर सारखे मेळना जाल्ल्यान 3 महिन्याचे बाळशे मरण पावले। कारवार तालुक्याच्या किन्नर राजेश नागेकर हेमगेले चेड्या बाळशे मरण पावले। कफ जाल्ल्यान गेले 3 दिसां फाटीं जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केल्ले। पिडियाट्रिक आयसीयूत व्हेंटिलेटराचेर दवरून वैद्य इलाज करतेत आशिल्ले, जाल्यार बाळशालो आरोग्य जास्त बिगडिल्ल्यान पालकान बऱ्या इलाजासाठी मंगळूर व्हरूंक ठरयले। कारवारच्यान मंगळूर व्हरूंक पिडियाट्रिक ॲम्ब्युलन्स जाय आशिल्ले। बुधवारच्यान पिडियाट्रिक ॲम्ब्युलन्सासाठी खटपट केले तेमकां ॲम्ब्युलन्स मेळना। नंतर उडपीच्यान ॲम्ब्युलन्स मागयले। ब्रेस्तार सकाळी ॲम्ब्युलन्स येवन पावतात बाळशालो प्राण गेल्लो आशिल्लो। तेजेन क्रोधीत जाल्ले मृत बाळशाले पालक आनी कुटुंब राघू नायक हेमगेल्या पुढाकारांत आस्पत्रे समोर बसून असमाधान भायर घायले। भुरग्याले बाबा 1 तास 8 तासां पयलीं समज जालें प्रॉब्लेम असो होता 8 तासां पयलीं कितें सिच्युएशन दिला इमिजिएटली काम कशें जालें कितें ना आमी आमगे 60 वर्स आमी जालें ही जावची सुदारणा जावची बिल्डिंग थोडी वाडटली बिल्डिंग वाडटली पण हे भितर काय सुदारणा डायरेक्टर नोडीर आले ओपरी टेंडर सुद्दां आत्ता डायरेक्टर हे दिलो एक दाखवते टेंडर था आणि हॉस्पिटल बांधता आणि किती था ताबडतोब दिली त्यांनी साहेब काही ना सर काय जाऊच काय ना आम पडायला अंगणे राव रे मग ते जेव्हा सुरू अंगणे आता 2 मिनिट हे ना तुम्ही लांगत कर असला येणार आहे तुम्ही इतका सांगा आमची प्रॉब्लेम कोणी देते आता आता डॉक्टर बी चूक म्हणणार नाही पण सगळ्यात डॉक्टर खरे नाही म्हणू आहे ना त्या टायमाला पावला आमच्या थोडी वाचता याचा आमचं समाज कोण तर कार्य चालू आहे ना त्या नशिबात ते बरोबर डॉक्टरांच्या होतोय ना किती 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 लोक येऊन विचारले झाले आमचं मिळते काय ना आता बेनिफिट काय तरी झाला म्हणून आमगे विचार। पिडियाट्रिक व्हेंटिलेटर ॲम्ब्युलन्स ना जाल्ल्यान आपले चेड्या बाळशे मरण पावले। पण असली परिस्थिती आनी कोणाक बी येवची नाका। कारवार मेडिकल कॉलेज जाल्ल्यानंतर सगळी वैद्यकीय सवलत मेळटली अशी अपेक्षा आशिल्ली, पण पयले जिल्हा आस्पत्रेत आशिल्ल्यापेक्षा कमी दर्जेची सवलत कारवार मेडिकल कॉलेजात मेळत आसा म्हूण मृत भुरग्याले पालकान आरोप केले। सो म्हाका रेफरल दिया मागीर रेफरल दिले ॲम्ब्युलन्स येयले नॉर्मल ॲम्ब्युलन्स येयले सो तेजेर 2 लोक वयचे आशिल्ले जाल्यार आनी पेशंट आशिल्ले आपूण गेली आतां म्हणली सर ते व्हेंटिलेटर चलोवपूय एक मनीस जाय त्या ड्रायव्हरान सर म्हणलें सॉरी राजेश आपूण म्हळ्यार हांवें म्हागे नांव सांगिल्लें पयलें मागीर सॉरी राजेश आपूण ॲम्ब्युलन्स घेयनाका आपूण व्हेंटिलेटर चलयतले एक मनीस जाय न्ही ते नंतर मागीर त्या मनशाक सोदून हाडूंक जाय मनशाक ते सोदून हाडपाक तेका मात्र डॉक्टरी जानकारी दिवंक जाय सो तेका सोदून येवपाक तेका बी मात्र येयलो तो थंयच्यान 7:30 घेवन पावता म्हूण सांगलें सो आज पावसा टायम 8:15 मागीर रीच जाता म्हणजे सर तुम्हाला ट्रिटमेंट केले ॲम्ब्युलन्स तिका दारा भितर येवंक पावले मागीर बायशे येतले म्हाका सोडून गेले। पत्रकारा बरा उलयले पिडियाट्रिक विभागाचे मुख्यस्थ डॉक्टर राजकुमार मुरजोळ। बाळशाक गेल्ले 3 दिसाच्यान पिडियाट्रिक्स आयसीयूत दवरून इलाज दितेत आशिल्ले, पण वातावरण थंड आशिल्ल्यान निमोनिया प्रमाणे समस्या सुरू जाली। तेचे खातीर जास्त इलाजासाठी दुसऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक सांगले, पण हांच्यान व्हरूंक पिडियाट्रिक व्हेंटिलेटर ॲम्ब्युलन्स जाय आशिल्ले ती वेवस्था कारवारात ना। उडपीच्यान ॲम्ब्युलन्स हाडता पर्यंत बाळशे मरण पावले म्हण तेमी सांगले। ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗುನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಗುಗೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ HFNC ಹಾಕಿದ್ವಿ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಮಗು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯಿತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಮಗು
ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಮಗು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಆಗಿತ್ತು. कारवार मेडिकल कॉलेजात पिडियाट्रिक व्हेंटिलेटर आशिल्ले ॲम्ब्युलन्स दिवूंक जाय. आज ही व्यवस्था ना जाल्ल्यान 3 महिन्याचे बाळशे मरण पावले. त्याच बाळशा नांवाचेर ॲम्ब्युलन्स दिया म्हणून राघू नायक हेमी आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव हेमका फोन कॉल करून विनंती केले. गृहलक्ष्मी योजनेक नोंदणूक ब्रेस्तारच्यान सुरू जाल्ल्यान जिल्ह्यात आशिल्ल्या कर्नाटका वन केंद्रात महिला येवन योजनेच्या नोंदणुके बद्दल माहिती घेयले. गृहलक्ष्मी योजने बद्दल मोबायल फोना संदेश येयल्याक मात्र नोंदणीक अवकाश आसा, पण काही लोकांक ह्या योजनेचो संदेश येयला ना हेचे बद्दल माहिती ना आशिल्ले महिला कर्नाटक वन केंद्रात येवन निराश जावन वापस गेले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 207 ग्राम वन, 229 बापूजी सेवा केंद्र, 21 कर्नाटका वन आणि 31 स्थानिक नगर केंद्रात गृहलक्ष्मी योजनेच्या नोंदणीक अवकाश आसा. ह्या सगळ्या केंद्रात महिलांक माहिती दिवचे बी कार्य सुरू आसा. तशेंच कसली बी भानगडी जावं निजो म्हूण पोलीस बी नेमणूक केलात. पास घान शिकारी केल्लो मेरू कापून मांस वाटेकन घराक वयल्या 3 व्यक्तीक वन विभागाच्या अधिकारी नक्की माहिती आधाराचेर अटक केले. जोईडा तालुक्याच्या पणसोली वनजीव विभागात येवचे विर्नोली रानात पास घान मेरू शिकारी केलो आणि मेरू कापून चामडी शिंगा अलग केले आणि मांस वाटेकन गेले. हेचे बद्दल माहिती मेळ्ळ्यानंतर काही लोकांच्या घराक धाड घायले वन विभागाच्या अधिकारीक सुमार 26 किलो मेरवा मांस आणि तकली चामडी पत्तो लागले. या प्रकरणासंबंध 3 व्यक्तीक अटक केले आणि 1 व्यक्ती फरार असा. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवार तालुका कन्नड साहित्य परिषद वतीन प्रतिभा पुरस्कार पुस्तक जोडी कार्यक्रम आयोजित करतेत असा म्हण कन्नड साहित्य परिषद कारवार तालुका अध्यक्ष रामा नायक हेमी सांगले. जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटिंग करून उलयले रामा नायक जुलै 26 तारखेक कारवार शहराच्या हिंदू हायस्कुलात कार्यक्रम आयोजित केला. कन्नड विषयात 100% गुण मेळयले मॅट्रिक विद्यार्थीक प्रतिभा पुरस्कार दितले असे तेमी कार्यक्रमाबद्दल सविस्तर माहिती दिले. नंतर उलयले कार्याध्यक्ष JD मनोजे पुस्तक जोडी म्हणून विशेष कार्यक्रम आयोजित केलात. आताच दिवसाक पुस्तक वाचची सवय कमी जाला. घरात आशिल्ली पुस्तकां ओडून दितात. ओडून दिवची पुस्तकां संग्रह करून शाळेक लायब्ररीक दितले. हो कार्यक्रम सप्टेंबर 5 तारीखपर्यंत ठरयतलो म्हण तेमी सांगले. माधव नायक हेमी तालुका साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रमाक जाल्ले खर्चाबद्दल माहिती दिले. या वेळाचेर गणेश ब्रिस्टण्णवर, खैरुनिसा शेख हजर आशिल्ले. ಹಿರಿಯರು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಅವರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಡಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬಳಸಲಾರದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದಾವೋ ಅದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಉಚಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿತು. कारवारात निळे किंवा कुलटी म्हणजे गेल्ले काही वर्साच्यान काळी न्हंयत अप्रूव्ह जाल्ले, पण सध्या काळी न्हंयत आता खूप प्रमाणात मेळूं लागलात आणि ते काडूक काळी न्हंयत होडेची रांग लागता. काळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर आशिल्ल्याक निळे किंवा कुलटी म्हणल्यार खूब आवड आणि न्हंय किनाऱ्याच्या लोकांक निळ्याची रूच पळयन जाल्ले लोक कमी उरतले. पण गेल्ल्या 7-8 वर्साच्यान काळी न्हंयत निळे अप्रूव्ह जाल्ले. कडवाड ब्रिजा सकल कमी प्रमाणात मेळटाले, तरी बी नुस्त्या मार्केटात येवन पावनाशिल्ले, येयल्यार बी बारीक आणि म्हारग. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सगळे न्हंयत निळे मेळटात, पण कमी. जास्त मेळची न्हंय म्हणल्यार काळी न्हंय. काळी न्हंयत केमिकल सोडिल्ल्यान हुंवार येईल तेन्नाच्यान निळ्याची संतत न्हंयच्यान ना जाल्ली, जाल्यार आता 8 वर्सां नंतर निळे प्रत्यक्ष जालात. सध्या काळी न्हंयत सकाळच्यान सुकती उरता. ह्या वेळाचेर न्हंयच्या मदीं सुमार 5 ते 6 फूट उदक उरच्या जाग्याचेर निळे मेळटात. ते काडूक नुस्तेकार होडेचेर वचून उदकांत बुंड निळे काडतात. काळी न्हंयच्या निळ्याक गोवा, महाराष्ट्र, केरळ हांगा खूब मागणी आसा. केरळाचे काही नुस्ती खरेदी करतले एजंट 500 रुपये बुटी दरान निळी खरेदी करतात. न्हंयच्यान वयर हाडिल्ले निळे धुतात आणि ताका लागिल्लो कचरो काडून घेवन स्वच्छ करतात. अशें करून स्वच्छ करून दिल्यार मात्र 500 रुपये किमतीन एक बुटी विक्री जाता आणि थोडे दिवस हे निळे मेळटले, मागीर परत ना जातले, अशें नुस्तेकार संतोष मुदगेकर सांगतात. हे कुलट्याने 8 वर्षांनी एक पट्टे पडले, त्याचे पहिले तिसरे पडलेले वाईट आले. हां, त्यानंतर एक 8 वर्षांनी एक तिसरे पडले आणि हे निळे पडले. हे आता एक 2-3 महिन्यापर्यंत मेळटले, मागीर सरतले. मागीर परत मुखाला वर्ष पडल्यार पडले, नाल्या ना उदक चेंज जाल्यार पडना. हे
खारे उदकाक चवथ जाणांचे खारे उदक त्या टायमार तिसरी बी पडटा समोर उरता त्या टायमार हे पडता नाजाल्यार काही पडना खुबे पडना तिसरी पडना कुर्टे पडना काही ना 4-5 वर्सां काही पडना आता पडचे टायमार अंदूच पडला हे 8 वर्सांनी नाल्यार ना आशिल्ले आमगेलें जिवन जावचें मुश्कील जाता हे ना पडलें रेट आसा ताका आतां ते केरळची पार्टी काडटा न्ही बकेटाक 500 रुपया कितले घेता तेमी एक बकेट आसली 1 किलो जाता एक बकेट 500 रुपया मेळटा केरळची पार्टी काडटा आता ते सेटिंग करूं जाय निपळूं जाय काडूं जाय सगळें सेटिंग करून दिवं जाय तांकां पण धुवन बी सगळें धुवन दिवं जाय ते चिकरेकात घेता तेमी आयज येतल्यात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.